हॅलो गोंयकारा, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सोजमता सोगली तुम्ही बरी हा म्हणाल. हांवूय बरो हा. आयज तुमकां घेवन येयला हांव एक नई रेसिपी स्टफ स्क्विड्स. हे पळय स्क्विड हा मशीन हिंगासर आनी तांकां फिलिंग घालतलो प्रॉन्स. सो स्टफिंग प्रॉन्साचे आसतले. फुडें दाखयता तुमकां पळय कोत्ता पळय ती. रेडी केले हांवें सगळे आतां. हे पळय दाखयता तुमकां मिजोप्लास तेजो. हे पळय हिंगा. हे पळय हितून हा कांदो, इल्लीशी कोरिएंडर चॉप केल्या, टोमाट, ग्रीन चिली आनी आमची गोंयची सोलां बारीक चॉप करून गेल्ले. आनी हे पळय प्रॉन्स चॉप केल्या ऑलरेडी हांवें. तांकां मसाला लायला ऑलरेडी हांवें. जिंजर गार्लिक पेस्ट लायला, गरम मसाला लायला, माड्रास करी पावडर लायला आनी ते मिक्स करून दिला. इल्लोसो लेमन ज्यूसूय घातला ताका. आनी गेल्ले हिंगासर फुडें सिल्वर ऑनियन्स, लेमन लिव्स आनी हो पळय हांवें स्मोक पाप्रिका तेलान घालून दवरला. हो पळय स्मोक पाप्रिका. आतां दाखयता तुमकां फुडें कशें कोत्ता पळय त्यो. हे पळय स्टार्ट कोत्ता हांव. पळय तेल घाल्लें कायलीन. कांदो घालता. ऑनियन घालो, ऑनियन सॉटे करता. बरो गोल्डन ब्रावन जावन. पळय आतां हांव टोमाटा घालता बारीक चॉप केले ते. आनी पळय बारीक चिली चॉप केल्या पळय तीय घालता. चिली तुमकां जाय तितली घाला. स्पायसी जाय जाल्यार सुबेज घालूं येता. हांवें थोडीशी घाल्ल्या. तुमकां कितली तिखट जाय पळय तितलीच मिरसांग घाला. अशें फोंड बरें भाजोनी. पळय आतां प्रॉन्स घालता ते चॉप केल्या पळय ती. तांकां ऑलरेडी हांवें मॅरिनेट केल्लें. सांगलां तुमकां कितें कितें लायलां पळय तांकां. तांकां आतां बरी सॉटे करून घेता. पळय ताजो कलर पळय तो हा तो आतां. तितून एक हांव धाकटीशी मॅगी घालता. एक्स्ट्रा टेस्ट येवपाक मॅगी घाल्ल्या टेस्टाक. बरें खूब जावन मागीर स्ट्रेट अवे हांव स्टफिंग करतलो मणक्यान भितर. मातशें जावन न्ही तें बरें. हे पळय तें बारीक सोलां पळय कातरलेली. ही आमची गोंयची भिंडाची सोलां आहा. भिंडाची सोलां पळय ती आनी कोरिएंडर चॉप केल्या पळय ती घालता. भिंडाचो सोलांचो मातसो तुका फ्लेवर मातसो आमचो ट्रेडिशनल कहो गोंयचे भाशेन. ताका लागून सोलां घाल्ल्या. मातशी सोलांची आंबटसाण येता. भिंडाचो सोलांचो फ्लेवर मातसो येयलो की जाणा तुमी कसो टेस्ट आसता तो भिंडाच्या सोलांचो. ते पळय जायत येयला ते आतां. पळय कलर पळय तेजो हो हा पळय तो. मागीर हे
मातशें जालें उपरांत थंड जावंक दवरतलो आनी मागीर स्टफींग करतलो. ओके. ऑलमोस्ट पळय जायत येयलें म्हजें फिलींग आतां. पळय पळय ताका फिनीश टच हांव पळय इल्लोसो लेमन घालता. लेमन स्क्वीज करता पळय. पळय इल्लोसो लेमन ज्यूस घालला फ्लेवराक. ऑलमोस्ट रेडी. आतां जा मातशें देंवयता तें हांव मातशें थंड जावन मागीर फिलींग करतना दाखयता तुमकां कशें फिलींग करता पळय तें. पळय आतां नवी पॅन घेतल्या एक पळय जिंजर गार्लीक पेस्ट घालला इल्लो. तितून घालता ते फुलगो आनियन. बरो कलर दिवन काडून जावं. ते बरें गोल्डन ब्रावन जावंक जाय तें. पळय ताका कलर येयलो आतां मातसो येवंक जावं. 1 मिनटान जातलें तें. ऑलमोस्ट रेडी जायत बरो ब्रावन कलर येवंक जावं. पळय दिसता पळय हो कलर येयला. पळय आनियन जाले रेडी. पळय बरो गोल्डन ब्रावन कलर येयलो तांकां. रेडी. आतां हांव बंद करता मागीर दाखयता तुमकां. ओके. रेडी जालें म्हजें आतां. पळय आतां फिलींग करता माणक्यांक. हे पळय फिलींग जालें थंड. पळय करता आतां फिलींग. पळय माणक्यांक अशें फिलींग करपाचें. ह्यो भरून घेवपाच्यो सारक्यो वयरसान भरून घेवपाच्यो. पळय फिलींग करता आनी मागीर तुमकां दाखयता. सगळें फिलींग करता आनी मागीर फिलींग करून दाखयता. ओके. जालें पळय म्हाज्यो माणक्यो फिलींग करून. पळय केलें हांवें टूथपीक बाय यूज करूंक ना. कित्याक हांवें तेंचे पळय गोमटे आसलेले माणक्याचे शेकारे तेच यूज केले. टूथपीक यूज करूंक ना. पळय तुमकां दिसतल्यो तेंचे गोमटे हांवें यूज केले. आनी पळय हांवें तो स्मोक पाप्रिका यूज केल्लो. हेजेर बरो फ्लेवर येता. एकदां कुकींग करतना न्हू तेजो बरो फ्लेवर येता. पळय हांव तेचे वयल्यान घालता तो स्मोकी फ्लेवर येतलो बरो. कूक केले उपरांत तांकां बरो स्मोकी फ्लेवर येता. पळय हांव तेचे वयल्यान घालता तो बेश्टो आनी तांकां स्लायटली कलरूय येता मागीर बरोसो. हो फकत हांवें स्मोकी फ्लेवर येवपाक घालला. पळय पळय बेकिंग ट्रे घेयला हांवें आतां बेक करपाक. आनी ते ट्रेयाक वचो एक बाचमेंट पेपर घायला बटर पेपर आनी ताका मातशें तेल लायलां स्टीक जावना जावचें. आनी हांवें तुमकां पयलीं दाखयली पळय लेमनाची लीफ. हे पळय आमची गांवच्या लिंबूची झाडाची पानां. हे पळय ते हांव हिंगा घालता बेजाक. तेंचो मागीर बरो लेमन फ्लेवर येतलो. सो आमचेशीन 2 येतले फ्लेवर स्मोकी आनी लेमन फ्लेवर. पळय ही पानां घाल्या. तुमचे घरा आसतलें लेमनाचें झाड. आमच्या गांवठी लिंबूचें झाड जाता पळय तेजी पानां ही. हे पळय बेजाक घाल्लें. तेंचो मागीर बरो लेमन फ्लेवर येतलो तांकां. आनी वयर घाला पळय हांवें स्मोक पाप्रिका आनी तेजो स्मोकी फ्लेवर येतलो पाप्रिकाचो. सो दोनूय फ्लेवर मिक्स जातले. हे पळय आतां हांव घालता ह्यो अरेंज करता ट्रेयेन. हे पळय ह्यो पानां घालचीत म्हूण गरज ना. ही ऑप्शनल. हांवें घाल्ल्या फ्लेवराक लागून. ही हिंगा तुमकां इंडियन शॉपान मेवतली गेले जाल्यार. इंडियन शॉपां आसता न्ही क्वॉलिटी शॉप बार तेंचेशीन मेवतली तुमकां ही पानां. ऑप्शनल. ही जायत जाल्यार ना जाल्यार गरज ना. बेश्टी बॅचमेंट पेपराचेरूच घाल्ल्यार जाता. हांवें घाल्ले ती फ्लेवराक लागून. तुमकां मेवता जाल्यार घाला हिंगासर. पळय अरेंज केले हांवें सगळे. आतां तांकां मातशें ओवनान घालतलो. उरला तो मसालो हांव तेंचेर घालता बेश्टो इल्लोसो. पळय कलर असो दिसता पळय तेंचो. पळय कसो दिसता तो. आतां हांव तांकां घालता बेकिंगाक. हे पळय जाल्यो. आतां ओवनान घालता. ओवन हांवें ऑलरेडी प्री हीट करून दवरला.
पळय आतां घालता ओवनान त्यो पळय हे पळय गेले ओवनान आतां रेडी जाले की मागीर तुमकां दाखयता हे पळय हांव म्हजी रेसिपी तयार करता म्हणसर हिंगा आमगेर एक दुसरो ज्युनियर तयार जाला पळय तेणें आपलो बाजार लायला कोण तें पळया तेवूय कुकिंग करता खंय कितें कुक करता तें सांग गो I'm gonna cook strawberry cake, and I'm gonna do each step by step. So we're gonna start, okay? So let's go. Starting by an egg. Whoa, you got an egg. We got it. And now we're gonna get some strawberries in the supermarket. So I am back with the strawberries after that. So now let's start making. Don't mind that. So let's go and make the cake first. So let's see if we got anything in the fridge. So I'm going to make my strawberry cake in 2 minutes. So let's go and start. The last bit we're gonna put icing. Pink for this one, and another pink for this one, and another pink for this one. And now let's get a different one. So here we're gonna put the white icing now. Then here. Then here. Jelly cake? Then we're gonna add some details. So let's put white stripy line there, white stripy lines there, white stripy lines there. And now let's get the pink one. Here we go. Now pink stripy lines there, 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 and pink stripy lines there. झाली आमची शेफाची केक So पळया तुमका कशी लागल्या ती आमची so शेफाची we're केक gonna show the revealments of the cake. Cake is ready, and here's the revealments. And Hello Cake Chef is right here who was helping me. So now let's cut the strawberry cake together. 1, 2, 3, go! Now let's put it on the plate. So one for you. Okay, I'm going to do the rest of it later. So bye-bye, guys. And like and subscribe if you want cake as well. Bye. हे पळय झाले बेक करून काढले हांवें बेक करून भायर पळय कलर पळय तेंचो सारको हांवें हे घाल्लेलो पळय तो स्मोक पाप्रिका वयल्यान घाल्लेलो पळय तो स्मोकी फ्लेवराक लागून पळय कलरूय येयलो बरो तांकां बरें दिसता अशें पळोवपाक पळया आनी एक तेंचो आतां फायनल टच उरला तो दाखयता तुमकां निमणो फायनल टच आनी मागीर जाल्यो आमच्यो हे पळय एक पॅन घेतले हांवें आतां आनी इल्लेशें तेल घाल्लां आनी तांकां आतां लास्ट टच दिता पळय तो दाखयता तुमकां हांवें इल्लोसो रेशाद मसालो घेतला घरान सगल्यांगेर तुमगेर आसतलो फ्रिजीन रेशाद मसालो इल्लोसो घेवपाचो तो पळय इल्लो हांवें घेतला हो पळय आनी ह्यो माणक्यो गरम तेलान सोडपाच्यो ह्यो गरम तेलान सोडल्यो मातशें तुमकां फुडलेले आहा मातशें जाळ जावनी पळय कलर पळय तेंचो
हो पापरिकाचं खाल्लं आणि पै स्मोक पापरिका घाललो न्हू पै हो तांकां फायनल आहे बारीक पोहो आमी तडका मारता पळय पोहो आनी आतां हांव घालता आतां इल्लोसो रिचार्ज मसाला घाल्ला पळयता वयल्यान हो इल्लोसो घाल्ला हांवें चडूय घालनाका जस्ट फॉर टच पळय पळय हांवें मसाला घाल्लो आतां पळय मसाला तांकां सांग ड्राय करून घेवपाचो पळय हांव हे टॉसिंग करून दाखयता तुमकां रानी उरोंक पावना सारको पळय जालें रेडी आतां प्लेटींग करून दाखयता तुमकां पळय जाली म्हाजी डीश रेडी हे पळय लास्ट फायनल हांव गार्निशिंग करता हे पळय डीश पळया म्हाजी लास्ट टच म्हजो डीश इज रेडी गुड मॉर्निंग सकाळी जाली गा पळय आतां राती एंड करूंक पावंक नासलो हो पळय आतां करता म्हजी रेसिपी कशी लागल्या ती सांगात कमेंट करून सांगात म्हाका ओके आनी शेअर करात आनी सबस्क्रायबूय करात आनी कोण नये आहा जाल्यार तुमच्यानूय सबस्क्रायब करचें ओके रेसिपी म्हजी कशी लागल्या ती सांगची चल तर मेवया फुडल्या व्हिडियोन आदेवस